आज आम्ही असा वास्कोन आणि वास्कोचे आमचे बाब मिलिंद नायका बरोबर आम्ही असा म्हाका सांगात तुम्ही ह्या फावट वास्कोन कितली कमळां फुलतली? ह्या फावट लास्ट टायम मुरगांव मतदारसंघात म्हणजे मुरगांव तालुक्यात चारय कमळां फुललेली. तुम्ही विचारला तशें उत्तर दिता आनी आमकां गॅरंटी आहा की चारय ह्या फावटी फुलतली. अशें कित्याक दिसता तुमकां? अशें कित्याक दिसता म्हणजे ओवरऑल डेव्हलपमेंट गोंयचें जर पळयलें जाल्यार 2 टर्माक भारतीय जनता पार्टीन जे डेव्हलपमेंट केला ह्या आदाराचेर लोक परत भारतीय जनता पार्टीकच हेल्प करतले, वोटींग करतले आनी जिखून हाडटले. कारण इलेक्शन जेन्ना 2-4 म्हयन्याचेर आसता, 6 म्हयन्याचेर आसता तेन्ना एक माहोल दुसरे भाशेन दिसता. मागीर तेन्ना कोणाक दिसता की न्यू पार्टी येयली, ओ येयलो, TMC येयली, आप येयली, बरें आसतलें. ते इलेक्शन्स आनी 5 वर्साचो सरकार आहा तो आसतले ह्या जिवाचेर करप नासता. कोणी परफॉर्म केला, कोणी परफॉर्मन्स दाखयला त्यांच्या फाटल्यान रावपाची गरज आसता. आनी ह्या फावटी तशेंच जातलें. आमचो भारतीय जनता पार्टीचो 2 टर्माचो परफॉर्मन्स पळोवन परत भारतीय जनता पार्टी अशें आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना आमकां दिसून आयलें की आनी कळ्ळें लोक उलयतात की भरपूर कामां जाल्या, अजून कितलीं कामां जावपाची उरल्या अशें दिसता. पात्रांव हांव तुका क्लियर उलोवपी मनीस. कामां जावपाची आसा पळय. हांव आतां म्हाजी एज 59. जल्माक गेला तेन्ना आतां पळयता की कामां जावपाची आनी जावपाक काय करपाक हें चालू उरता न्हय. इट इज हें कंटिन्युअसिटी. आतां फॉर एग्जाम्पल एक तूं सांगतलो नोकरेच्या संदर्भान भुरगे जर उलयता, नोकरेक दिले, कामाक लागलो, 18 वर्साचो जालो, SSC जालो, जॉबाक लागलो, फाटले स्टॉप जाता. धाकटे व्हडले जातले भुरगे परत SSC जातले, तो 18 वर्साचो जातलो, फ्रेश नोकरी घेतलो. करेक्ट. नेवर एंडिंग प्रोसेस. जॉब हो नेवर एंडिंग प्रोसेस. डेव्हलपमेंट जे करता पळय ताका जितले पर्यंत लायफ आहा. फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल बांदलें, तेजें लायफ 30 वर्सां, तो प्रोसेस बंद जालो, हॉस्पिटल वापरूंक शकता, नोकऱ्यो हो कंटिन्यू. आनी बाकी डेव्हलपमेंट थोडें आसता पळय, फुटपाथ, गटर, हें सुद्दां नेवर एंडिंग चालूच उरतलें, चालूच आसा. पूण तुमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट हे गोंयचें पळया. आयज पणजी वचपाक 20 मिनटां पुरो. कितें फकाणां जाली? त्याच्याहून कमी लागता टायम न्ही. आमच्या सड्या वयल्यान एअरपोर्टार वचपाक 7 मिनटां पुरो. पयलीं 25 मिनटां लागतलीं. दीस इज डेव्हलपमेंट. नाजाल्यार तुमी आतां त्या ब्रिजार वचून पळया, आमचो सी लिंक सड्याचो न्हू रे, मुर्मुगांव सी लिंक जाला पावरफूल. म्हणजे असो आनी ह्या हेतून आसा खूब ब्रिजीस जाल्या, पण गोंयांतलो नंबर 1 ब्रिज जाता. बायणा बीची विशयी कितें? बायणा बीच डेव्हलपमेंट आमी फर्स्ट फेजान केला. ह्या टर्मा उपरांत सेकंड फेजान करतलो. म्हाज्या मतदारसंघात तूं विचारल्यार म्हाजे कडेन 39 मेजर डेव्हलपमेंट जाला. आय कॅन सबमीट यू लिस्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट वर्क्स ऑलरेडी डन. 39. म्हाका एक करपा जाय म्हाज्या मतदारसंघात जे उरला, म्हाका कांय कारणाक लागून उरला. हांव जाहीरपणे सांगता ते म्हणटा ते एक बरें हॉस्पिटल आमकां आमच्या मतदारसंघात करपाक जाय. आणि वास्कोचो ओवरऑल ब्युटिफिकेशना विशयी तुजें कितें मत? न्ही आतां कित्याक पळोवंक गेल्यार आमी वास्को म्हणटा न्ही जशें हे बंदर शहर हे सुंदर जावंक जाय. न्ही बरोबर आहा. हांव मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार. बीच म्हाका येता म्हाज्या मतदारसंघात, तेचे डेव्हलपमेंटा पर्यंत उलयलो. सिटी आनी वास्को हे नेक्स्ट आमचो MLA आसलो, म्हणजे दुसऱ्या मतदारसंघात पडटा. आतां ह्या फावटी परत तें कमळ फुललें जाल्यार म्हाका थोडीशी जबाबदारी दिल्ली ह्या वास्कोचे पळोवपाक आनी हांव तेजे कॅर घेतलो. थँक्यू व्हेरी मच.